करंजाळ पणजेचेर रापणकार जल क्रीडा सुरू करपाच्या सरकाराच्या प्रस्तावाचेर फुर्योज जाल्यात। हांगा शेकड्यांनी रापणकार आपलो पारंपारीक धंदो चलयता। सरकारान हो गांव फिशिंग म्हूण जाहीर करचो अशी तांची मागणी। मांडवी जलमार्ग आडवपाची तांची शिटकावणी। करंजाळे सरकारच्या प्रस्तावित जल क्रीडा प्रकल्पा आड पारंपारीक नुस्तेकार फिर्योज। हे प्रस्ताविक प्रकल्पाच्या जाग्यार आमचो गांव फिशिंग विलेज करात म्हणून तांची मागणी। रापणकारांचो विरोध झुगारून जर सरकार हो प्रकल्प करपाक फुडें सरले जाल्यार खंय मांडवीचो जलमार्ग आडवपाची शिटकावणी। नॅशनल वॉटर स्पोर्ट हो पळय बांदला न्हू आयवाम बिचेर, एंड ऑफ आयवाम बिचेर। आता हेच दवरलो तेणी थिंगा प्रोजेक्ट बांदला। त्या प्रोजेक्टाक तुमी आतां पळयशी जाल्यार एकलो आमचो गोंयचो जावं गांवचो भुरगो कामाक ना। हिंगा टोटल एसटी लोक हा आनी एसटी लोकांचे भुरगे बरे बरे शिकल्या पण तांकां काम ना। ते धंदो करूंक फिशिंग धंदो करूंक हे पळय हिंगा येता, आमच्या बिचीर येता। ते कोणे सगळे धाकटे धाकटे पोन्यो हा, माग हा, कांटाळ्यो हा, व्हडी हा, धाकटी धाकटी व्हडी हा, ते थिंगा पोट पडटा। आतां त्याच बिचार एंड ऑफ आयवाम हिंगा मरीन लायफ रॉकी एरिया, ती सायड रॉकी एरिया, गव्हर्नर रावता ते रॉकी एरिया। आनी रॉकी एरिया थिंगा मरीन लायफ हा। कितलेच ह्या आमचे हे हा थिंगा पळय शिणाण्यो मेवता, मसल थिंगा कालवां मेवता, ऑस्टर्स थिंगा आमचे बिचेर हुबे म्हणून मेवता। मागीर वेरायटीज ऑफ फिश आमचे क्रॅब्स मेवता तरेतरेचे। आनी हे तर तुमी वॉटर स्पोर्ट करी थिंगा जाल्यार हिंगा पॉल्युटेड जातले आनी सगळे मारीन लायफ तुमी काबार करतले, टोटल काबार करतले। आमकां न्हू दीस कळना, रात कळना, देनपार कळना, पावस वत शीं ह्यान आमी हे काम करून आमच्या भुरग्यांचे, आमच्या गोरेबांचो आमी पोट भरता। आमचो एक एक गोराबो, एक एक रापणकाराचो भाव भयणाचो गोराबो ह्या रापणीच्या धंद्याचेर चलता आनी आपले पोट भरता। एक दीस रापूण धरिना जाल्यार आमी उपाशी उरता। आमकां हें दिसता की आमकडे धाकट्यो रापणी हा, धाकटुल्यो पावटेंडी हा, घरान तांदूळ ना ओ कितें ना, आमची ती पावटेंडी लावन घरान एक कील कितें तांदूळ मेवतले म्हणून आमकां ती आशा आसता। आनी हे आमचे अहें करून आमी आमचो गोराबो चलयता। आमच्या भुरग्याक ह्या धंद्याचेर चलोवन धंदो चलोवन आमी पोट भरून आमी तांकां वाडयल्या, शिकयल्या, जायते शिकयल्या भुरग्यांक आमच्या। पूण कितें आमकां नोकरी ना, पूण आमचे भुरगे आमकां हेल्प करूंक हात बोट घालून ते आपल्याच्या आवय बापायक ते आपल्याचो आदार दिता। आनी हांव मागता ह्या सरकारा कडेन आमकां अहें दुखयना जावं, आमच्या पोटार आड येना जावं। आनी जरी तर अहें कितें जालें जाल्यार आमी मागीर निमाणी रस्त्यार येवची पडटली। हांव आसा करंजाळे बिचार आनी करंजाळे बिचार फाटली सेंच्युरी साकून हांगा रापणकार आपले काम करता, हांगा रापण घालता, एवरी डे घालता आनी भरपूर नुस्तें काडटा। हांगा खूब डिमांड आसा ह्या नुस्त्याक आनी अशे तरेन कितले शेकड्यांनी लोक ह्या धंद्याचेर जगतात आनी आपले पोट भरता। पूण तांचे सद्दां परत इतल्या वर्सांनी फर्स्ट टायम एक संकट आयलां आनी तें संकट म्हणजे हांगा फिशरीज डिपार्टमेंट आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट एक जावन हांगा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करपाक सोदता। आनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स म्हणून हांगा जे आयिल्लें आसा तांच्या खातीर आनी दिश्टी खातीर तांच्यांनी खंय आतां ही एरिया डिमार्केट करपाक सोदता फॉर वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। सो तांकां ऑलरेडी एक लेटर आयिल्लें आसा आनी ताजे खातीर हांचे रापणकार आसा ते सद्याक टेन्शनान आसा आनी ते म्हणटात की जर हांगा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट जाली जाल्यार तांचो हो शेकड्यांनी वर्सांचो बिझनेस कंप्लिटली बंद जातलो, तांचे कंप्लिटली डिस्टर्ब जातलें। कारण हांगा कसलीच दुसरी एक्टिविटी आयली जाल्यार हें रापण घालप डिफिकल्ट आसा, कारण ताजे खातीर स्पेस आसा। आनी हें रापण ते आतां सेंच्युरी वर्सां पासून घालतात आनी हांगा नुस्तें बरें मेळटा। सो गव्हर्मेंट म्हणटा की आमी गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांक दिवपाक शकना आनी तुमी तुमची ओन बिझनेस सुरू करा। पूण हो जो ट्रेडिशनल बिझनेस जो सेंच्युरी पासून हांगा चालू आसा तो बिझनेस तुमी खरें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान प्रोटेक्ट करपाक आशिल्लो, कारण इट्स अ ट्रेडिशनल बिझनेस। पूण हे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनाक सपोर्ट दिवपाक सांडून हांगा जर वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सुरू केल्यो जाल्यार हो बिझनेस ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन धोक्यान येतलें आनी तांचो बिझनेस हो एक्टिविटी बंद जावपाची भिरांत आसा। आनी ताजे खातीर हांचे लोक खूब टेन्शनान आसा आनी तांणी थारायलां की जर सरकार तरी आसतना तांचो विरोध आयकनासतना जर सरकार हाजे फुडें करपाक सोदता वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जाल्यार ते रस्त्यार येतले आनी तांणी कितेंय करपाची तयारी दवरल्या।